10 ऑगस्टाक जाल्ले पंचायत वेंचणुकेचे निकाल आयज येयले। फाटली कितलीशींच वर्सां सत्तेर आसलेल्या कांय अणभवी उमेदवारांक हार पत्करची पडली, जाल्यार जिखप्यांचे यादीत 82 वर्सांचो आजो आनी 19 वर्सांचे नातीचोय आस्पाव आसलो। बरेच कडेन पंचायतींक नवे करकरीत चेहरे पळोवपाक मेळ्ळे। कासावली वाठारांत फाटले 6 फावट सेगीत पंच वांगडी आनी 4 फावट सरपंच पदार आशिल्ली मार्ता साल्दानाक हे पंचायत वेंचणुकेंत हार पत्करची पडली। अंजुणे वाठारांत खापो उमेदवार सावियो आल्मेदाक लक्ष्मीकांत चिमुलकारा कडल्यान हार मानची पडली, जाल्यार कुळे पंचायत वार्ड 1 नेहा मडकयकार जैतिवंत जाली। रुमडामळ वाठारांत उर्फान मुल्लाक उमरान पठाणाच्या आड हार स्विकारची पडली। जायत्या खाप्या फुडाऱ्यांक पंचायत वेंचणुकेंत आपल्या उमेदवाराक वेंचून हाडून भोवमत घडोवपाक यश आयलें। बोगमाळो पंचायतींत माविन गुदिनोक पंचायत घडोवपाक यश आयलें। मजगतीं आजोशी मंडुरांत उमेदवारा वांगडा हात मेळोवन पंचायत घडयल्या उपरांत आर्जीक आजोशी मंडुरांत स्क्रॅप थ्रू करपाक येस आयलें। तुमकां कशें दिसता तुमी निवडून आयले आतां कितें दिसता तुमकां? बरें आतां कितें आसा, लोकांची कामां करूंक जाय। पयलीं हांव येयल्लो आसा निवडून, तेन्ना कामां मी बरी केल्या म्हणून लोकांनी भोवमतांनी म्हाका विजय केला म्हाजो। कितक्या मतांनी आयले? 55 लीड टोटल मतां कितली? आज सगळी आमची माझी 255 जाली ना। युरी आनी आल्टन पॅनलानय अडवे बाळ्ळी पंचायतीचो ताबो घेतलो। ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराक फाटबळ दिवपी उमेदवारांनी हॉल्डोणा पंचायत घडोवपाचो दावो केलो, जाल्यार जीत आरोलकराक आगरवाडा चोपडे पंचायत घडोवपाक यश मेळ्ळें। कलंगूट वाठारांत मायकल लोबो आनी जोसेफ सिक्वेरा मदीं बरोच संघर्श पळोवपाक मेळ्ळो, जाल्यार लोबोक हारावन कलंगूट सरपंच पद मेळोवपाक जोसेफाक यश मेळ्ळें। तुम्ही आता फर्स्ट टाइम तुमकां कसं कितें यंग आता तुम्ही? यंगस्ट कॅन्डिडेट हय, तुमकां कशें दिसता आता यंगेस्ट कॅन्डिडेट? बरें दिसता, बरें दिसता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।